सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलला पूरा जनाक स्वागत. आज एक सिंपल रांदे घेऊन येयले हांव तवशाचे. 12 महिने मिळचे एक वेजिटेबल आमगेले तवशे. तज एक सिंपल पचडी पळयात. 1 कप सोय कांतून दवरला, 1 सुकी मिरसांग भाजिलेली, सान 1 चिंचबा पकळी, अर्ध चमचे सासम आणि 1 की 2 तन मिरसांग, सान 1 आल्या कुडको. मसलाक थोडे मीठ घालका, मागीर तवशा विंगड घालू असं तवशाच पळय साली कांडवरला लवंगा मस्त तरनेस म्हणजे साली काढका म्हणा याची जूनशेस म्हणा माझी साल काढला आणि पळते तवशाचे दोन्ही साईडाक की दोन मुल्ल्याक आशिल्ले ते सण सण पीस कटकोन उडोवका. ते ही कोड असचे चान्स ते तिकून ते कटकोन उडयल्यार मागीर आमकां ते कोड जायना. आतां तवशी शिनून घेवया. तवशी शिनून घेवया म्हण म्हणटाच वे ना आमगेले घरकडे मिगेल मालगड्यान पुरो जनांनी तवशी कोच्च्यान घेवचे म्हण म्हणचे. तुमगे ते तशी म्हणटा की तवशी कोच्च्याचे म्हण सांगून ते इत्या म्हणचे म्हण म्हाकाय गोत ना. तवशाक मात्र शिनून घेवचे म्हण म्हणाची, तवशी कोच्च्याचे म्हण. अशी फस्ट ते तवशाक तांदूर न्हू राऊंड कोण अशी पळय शी कोच्चायल्या वरी करचे. मागीर अड्डायेन वापास ते सन्न सन्न पीसस करचे. अशी कोच्च्यान घेतिले ते कुडक्याक कसं म्हणचे म्हळ्यार तवशा कोच्चोलू म्हण. आतां पळय ते दिग कोच्चायले. आतां ते पळय अड्डायेन हांव शिनून घेत सपूर जावन. तेन्ना काय कूले ना पीसस निवन येत ते पीसस एक चिक्की व्हड एक चिक्की सान जाल्यार कोच्च्यान घेतिले तवशाक बारी एक क्रंचीनेस म्हळ्यार कुरकुरी आसता ते पळय शिनून घेतलं हाका कोच्चोलू म्हण म्हणचे. अशें हांव सगळे तवशांगा कोच्च्यान घेता. तशी तवशा सासम आमगेले सादारण पुराय फेस्टिवल्साक पुराय परबेक करची एक रांदई तवशा सासम. आतां श्रावण येवच्यो तोडव आतां पुराय नमुनेचे परबेचे सूर जाता. आतां सुत्ता पुनव येता, नेक्स्ट ताजे पयशे फुडें वरमहालक्ष्मी व्रत, ताजे नंतर अष्टमी, मागीर चवथ येता, नुवप येता, पुराय परबेकच नव येता. पुराय परबेक करची मेन आयटम इवन परबे मात न्हय श्राद्ध कर्माकय आमी श्राद्धा जेवणाकय तवशा पचड करताची. आतां ते तवशा कोच्च्यान घेतिले ते कोचलाक हांव एक तरणी मिरसांग सपूर शिनून घालता, आल्या कोच्चोल घालता आणि 1 चिमटी मीठ आमी ऑलरेडी मसला घालचे आस मीठ तेवय घालून लायक करून मिक्स करून दवरता. पण आतां लायक करून मिक्स जालें आनी आतां एक 10 निमिशे दवरका म्हळ्यार ताका मीठ लागू का. आतां मी ते दवरलेले ते सोयी आणि ती 1 सुकी मिरसांग चिंचबा पकळी पळय घालून 1 राउंड वाटून घेतले. एक चिकनय जाव काय वाटून घेतलं. वाटून घेतराका अर्ध चमचे सासम हरवी सासम घालचे. हांतूय विंगड वेरिएशन्स करताची सासम भाजून आनी करताची ते अनेक पंत करतना हांव ताजी व्हिडिओ कोण घालता. आतां हें पळय आमगेले देवस्थानांतूय अशी करताची. आतां ते सासमय घालून 1 राउंड वाटले. 1 राउंड वाटले कडले आमगेले तवशा ससमा मसालो रेडी जालो. हाकाय आमी थोडे मीठ घाला, तवशी कोच्चायलेले कोचलाकय आमी थोडे मीठ घाला. आतां ह्यो मसालो हाका घालच्यो. मसालाक घालता मसालो पळय सुको वाट्टू का न्हयू वाट्टू का. तवशाक आमी मीठ लावन दवरला न्हू 10 मिनीट फुडें ताका थोडे उदक येता ते देखून मसालो सुको वाटलो म्हण जाल्यार ती पचडी करेक्ट जाता. तेजे आमी मसालो पातळ वाटल्यार तवशा येईल उदक आनी मसला उदक जातना पातळ जाता. तवशा सासम पातळ जेवचे ना त्या म्हळ्यार आमगेले मालगड्यान केलेले क्रम प्रकार आमगेले संस्कार प्रकार पान्नार वाडतना ताका एक सिस्टम असं वाडचे. सायडा फस्ट तुदये पान जाल्यार फस्ट ते तुदये लागीं सुरवेक मीठ नोणचें, मागीर एक गोज्जू, मागीर नातल्यार आल्या चटणी म्हणटाची, मागीर तवशा सासम अशें पुरो वाडचें. पण आतां हांव एक करबेवनी सासम फण्ण घालें इतलें जाल्यार आमगेले तवशा सासम रेडी जालें. आतां वाडची क्रम सांगता आशिल्लो हांव. मागीर तवशा सासम, मागीर उपकरी, मागीर सुक्कें, मागीर गशी अशी एक वाडचें सिस्टम आसा. तेन्ना हें सासम आनी पुरो पातळ केल्ले वय म्हण जाल्यार एका मिक्स जाता ते देखून आमगेले मालगड्यान एक क्रम कोन्न दवरला. तवशा सासम चिके सुक्कें वाट्टू का म्हूण. आतां तवशा सासम रेडी जाल्ले. सिंपल टेस्ट आनी हेल्दी जावन आशिल्ले. हे तवशा सासम तुमकां इश्ट जालें वय म्हण जाल्यार केन्नाय केल्या वरी लायक शेअर कमेंट करा. ताजे वट्टू तो हायप म्हण सांगून एक ऑप्शन येता पळया तेवय प्रेस करा. धन्यवाद.